दीस ब्रेस्तार एप्रिलाची 3 तारीख 2025. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 32 वोळ 7 तावन 14 पर्यंत. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटल्ल्या भांगाराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव, ये इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या धारून काळजाची म्हणून हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयली काडून तांची निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फांसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंकू तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां भासयिल्लें. आकाशाच्या नेकेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलों आनी हांवें भासयिल्लो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलों आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकाचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 106, 19-20, 21-22 आनी 23. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरूं पेटलें. कडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण खाताल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत महत्कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसर आजापां केल्ल्या देवाक, आपल्या तारोकाक ती विसरली. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतलें. पूण देवाचो विंचणार मोइजे मोदें पडलो आनी तांचो विबाड जायनाशें ताचो पेटिल्लो क्रोध ताणें पालवयल्लो. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. जो कोण ताका सतमंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 5 वोळ 31-47 पर्यंत. जेजू देवांक सांगा लागलो, म्हजेच विशांत हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा. तो म्हजे विशांत दिता ती साक्ष
खरी म्हूण हांव जाणा. तुमीच जुआंवशी जण धाडिल्ले. ताणें स्वता विशान साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हणून न्ही, तुमी बचाव जायचे म्हणल्या खातीर हें हांव तुमकां सांगतां. जुआंव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो, आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी खोशी व्हेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुआंवन दिल्ले साक्षेप्रास वर्ती. बापान म्हाका करूंक दिल्यात तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हणून म्हजे विशयान साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडिल्ल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिला. पूण तुमी ताचो ताळो केदेंच आयकोंक ना, ताचे मुखामळी तुमी केदेंच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सत मानल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सासनीक जिवीत आटापून आसा म्हणून तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभासारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी कबूल नात. हांव मनशाच्या होगलापाक लाभदल्लो न्ही, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हणून हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करिनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेकांतावन मान काडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवातावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सत मानतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मोयजेचेर तुमकां भरवोसो आसा न्ही? तस्सो मोयजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मोयजेक तुमी सत मानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सत मानते आसल्यात, कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजे सुविशांत. पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्ल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसयत? देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू देवाचो पूत म्हणलें सत वळखूंक सुदेवांक भोव कश्ट मारले. हे दिशेन ताणें जेजू लागीं जायते फावटी साक्ष मागिल्ली. ताच्याच विशयांत साक्ष दिल्यार ताका मोल ना देखून जेजू ताचे विशीं हेरांनी दिल्ले साक्षीचो उगडास आयचे सुवार्तेंत हाडटा. जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखूंक आमकां साक्ष जाय गे. जेजूचो पाटलावदार जावंक खुशी वेल्ल्या आमकां हाची गरज आसची ना, कित्याक जेजू खरोच देवाचो पूत म्हणून वळखून आमी ताका स्विकार केला. तर जेजूचो पाटलावदार जाल्ले आमी कशें जेजूक साक्ष जावन आसा? आमचे दिसपरते जिवीत खंयच्या मापान सोम्याक साक्ष? जेजूची शिकवणूक कशें आमी आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी परगट करता? स्नानीक जुआंव एक जळतो आनी परजळीत दिवो सोम्याक वाड तयार करूंक आयिल्लो. जुआंवची शिकवणूक आनी जिणी लोकांचेर इतलो प्रभाव घालूंक पावलो की जुआंवच मेस्सिया म्हणून लोक पातयेवंक लागलो. जुआंव बरी आमची उतरां आनी आमची जिणी आमचे भवारी आशिल्ल्या भावा भयणींक जेजूची वळख दिवची हातारां जायचे.